स्टार्ट कॉमेस कॉमेस तुझ्या रेकॉर्डिंग केला स्टार्ट स्टार्ट बाबा मोठ्यानं उलय मस्त झाले मध्ये स्टार्ट नमस्कार, माझे नाव सखाराम पेडणेकर महेश अनिला आणि माझ्याबरोबर माझे वांगडी असा कालिदास कवळेकर आणि अजय प्रभुगावकर, ॲडव्होकेट अजय प्रभुगावकर. हांव मये नागरीक कृती समितीचो अध्यक्ष जावन आसा, त्याचबरोबर मुळाक खाजन टेनंट असोसिएशन सेक्रेटरी. हालींच तुमकां खबर आसा की मये भागांसून मोठ्या प्रमाणान मायनींग ट्रान्सपोर्टेशन जें आसा तें भर गांवांतल्यान सुरू आसलें आणि हे 2020 सादारण सुरू जालें. आणि हे सुरू जावच्या पयलीं ह्या भागांतल्यान ट्रान्सपोर्ट गांवांतल्यान करचो न्हू, कित्याक तर सरकाराचे नियम आसा की विलेजींतल्यान ट्रान्सपोर्ट जावपाक जायना, ताका बगल रस्तो करून ट्रान्सपोर्ट करपाक जाय. हे सगळे सरकारी नियम ऑलरेडी अस्तित्वान आसा आणि तोच आशय धरून आमी उपजिल्हाधिकारी दिवचले आणि आमचे मामलेदार हांकां आमी निवेदनां दिलीं. तेज्यो कॉपी ज्यो आसा त्यो आमचे उत्तर गोवा जिल्हाधिकारी आणि इतर जे सरकारी प्रशासन आहा तांकां सगळ्यांक पावयली. म्हणून ह्या बाबतींत तेंच्यांनी कसलीच दखल न घेता भर गांवांतल्यान ट्रान्सपोर्ट चालू केलो. दिसाक सादारण 100-200 ट्रक आणि अरुंद रस्तो, सादारण 3 मीटर रस्तो, तितूंतल्या तितून दोनूय सायडींनी पायपांक लागून रस्तो खणलेलो आसलो. आणि ह्या परिस्थितीन तेंच्यांनी माल व्हरपाक सुरू केली. आणि जेन्ना माल व्हरपाक सुरू केली आमी परत आमच्या उपजिल्हाधिकाऱ्याक आमी निवेदनां दिली. तेज्या पयलीं कितलेशेच आमी फावटी तेंच्या लक्षान हाडून दिल्लें की हो ट्रान्सपोर्ट तुमी हांगांतल्यान करूं नाका. आणि ताका 2 वाटो आसात, ज्यो जेटी आसा चौगुलेची, आणि त्या शिवाय शिरगांव ते आमची जी शेजा मायनींग आसा थंयसरल्यान हो ट्रान्सपोर्ट व्हरपाक शकता. फक्त थोडेशें जे रस्त्याचें काम आसा तो करचें पडटा. पूण हें सगळें न पळयता तेंच्यांनी आमच्या नाकाचेर टिचून किंवा लोकांचो कसोच जे लोकांचे जे विशय आसा ते न आयकता तेंच्यांनी ट्रान्सपोर्ट सुरू केलो. आणि अशें सगळे आमी प्रशासकीय कायदेशीर सोपस्कार करूनय जेन्ना ट्रान्सपोर्ट सुरू करता तेन्ना आमकांय खंय तरी त्रास जाले आणि आमी कायदो हातीन घेवन तो ट्रान्सपोर्ट थंयसर आडयलो. आणि ट्रान्सपोर्ट आडयल्या उपरांत जेन्ना थंयसरले PI आणि उपजिल्हाधिकारी हे सगळे थंयसर येयले, आमकां अटक करपाक सोदपाक लागले. आमी तांकां सांगलें की तुमी आमकां अटक करच्या पयलीं जे ट्रान्सपोर्टवाल्यान जे कायदे मोडलेले आसात तांकां तुमी अटक करा आणि त्याच्या नंतर आमकांय तुमी व्हरा. पूण आमचें न आयकता तेंच्यांनी आमकांच पुलिशेन व्हरोन बसयले. म्हाज्या बरोबर आमचे सरपंच आसले, आमचे अजीत सावंत, योगराज नायक, हे सगळे आनीक जवळ जवळ 8 वांगडी आमचे जे आसा ते सगळ्यांक आमकां अरेस्ट केले. हेच्या पयलीं आनी एक इन्सिडंट जाल्लो. आमचे शिरगांवचे भावांक थोड्यांक अटक केल्ली, मयेचे आनीक भाव आहा तांकां अटक केल्ली आणि तांकांय थंयसर थोड्यांक बेदम मारहाण केली पुलिशेन व्हरोन. म्हणून निष्पन्न हें कांय ना, ट्रान्सपोर्ट हो वाहतूक चालूच आसली. शेवटी पर्याय म्हणून परत आमी आमचे जे नवनिर्वाचित आमदार आसा तेंच्या बरोबर एक उपजिल्हाधिकारी बैठक जाली आणि बैठकीन संयुक्त बैठक जाली. ह्या बैठकीन तो ट्रान्सपोर्ट इल्लिगल आहा हो आमी तेंच्या निदर्शनाक हाडून दिले. त्याचे मिनिट्स बरे म्हणून आमी सांगलेले. ते मिनिट्स आयज मेरेन डेप्युटी कलेक्टराच्या ऑफिसांसून आमकां मेळना. आमी आमदाराच्या लक्षान हाडून दिलें की हो रूट जो आहा तो विलेजींतल्यान वयता, त्याचबरोबर मये गांवचें नांव ह्या रुटान खंयसरूच ना. तरी आसतना दुसरे दीस एक दीस मदीं सोडून तिसरे दीस हेंच्यांनी परत ट्रान्सपोर्ट थंयसर चालू केलो आणि परतूय आमी थंयसर आडयलो ट्रान्सपोर्ट. आणि आमकां परत आसा तशें तेंच्यांनी अरेस्ट केले. परतूय आमकां दिसभर थंयसर पुलिशेन बसयले. जेवण ना, च्या ना, उदक ना. आणि थंयसर आमकां बसून सांजचे मागीर डेप्युटी कलेक्टरा कडेन वयर गेले आणि आमच्या कडल्यान बॉन्ड सायन मारून आमकां घरा सोडले. तर अशा पद्दतीन प्रशासकीय जे यंत्रणा आसा ते सामान्य नागरिकाच्यो ज्यो समस्या आहा त्यो आयकना आणि उलट जे धनी लोक आसा, जे ट्रान्सपोर्टर, जे आयन ओर ट्रान्सपोर्ट करता तेंच्यांनी कायदो मोडल्यार तेंच्या कडेन कशेंच पळयना आणि आमच्या कडेन दुजो भाव जो आसा तो आमच्या कडेन केलो वयता. म्हणून शेवटचो पर्याय म्हणून आमकां आमचे माननीय क्लावड आल्वारीस
यांच्याकडे आमकां वयचें पडलें आणि आमच्या मनान नासलें की हो लोक जे आमचे ट्रकवाले आसा किंवा ट्रान्सपोर्टवाले आसा तांकां खंय तरी तेंच्या पोटार खंय तरी हें येता. मग आमकां जर तो थंडपणान चल्लेलो, ट्रक जर टायम लिमिटान सोडलेलो, नियमान जर ट्रक चलयले जाल्यार आमकां थंयसर ऑब्जेक्शन कांय नासलें. थंय गांवच्यो शेतकारांच्यो समस्या कितल्या वर्सां पासून ज्यो पेंडींग आसा त्यो जर सोडयल्ल्यो जाल्यार ट्रक वाहतुकीक आमचें कसलेंच ऑब्जेक्शन आसचें नासलें. म्हणून हे सगळे पुलीस जे उपजिल्हाधिकारी आहा ते हे सगळे तांकांच सपोर्ट करता. म्हणून शेवटी आमकां कोर्टाचो मार्ग अवलंबचो पडलो आनी कोर्टान आमचें म्हणणें जें आसा ते आमचे मॅडम आल्वारीस यांच्यांनी प्रखरपणे थंयसर मांडलें आनी आमकां पयरूच स्टे मेळिल्ली आसा. आमी गोवा फावंडेशन जें आसा तेंचे खूब आभारी आसा की आमच्या मये गांवांक न्याय दिवपाचें काम जें आसा तेंच्यांनी केल्लें आसा आनी निस्वार्थीपणान केल्लें आसा. कसल्याच प्रकारचें आर्थीक सहाय्य आमच्या कडसून न घेता तेंच्यांनी ही केस जी आसा ती कोर्टान लडयली आनी आमकां न्याय दिल्लो आसा. आमी ह्यान फुडें मागता की मये गांवाचे जे सैम आसा ते ह्या मायनिंगान गेली 100 वर्सां मयान मायनिंग चालू आसा आनी ह्या 100 वर्सां ह्या मायनिंगवाल्यांनी सबंद मयाची नासधूस केल्ली आसा. मयेचे तलाव जे आसा ते सुकलेले आसा, तेका कृत्रीम पाणी जे आसा ते पिठांतल्यान पंपींग करून आयज शेतांक दिलें वयता. झरे सुकलेले आसा आनी लोकांक उदक शेतांक मेळना तें पंपींग करून दिलें वयता. तेन्ना परत त्याच बरोबर शेतांनी सगळी खाण माती भरलेली आसा. आमची व्हडल्यान व्हडली पयराच्या मये गांवाच्या बावंड्रीचेर पयरा हांगासर जी न्हंय आसा ती सगळी मातयेन भरलेली आसा. आमच्यो पोंयो खाजनां ही सगळी मातयेन भरलेली आसा. म्हणून सरकारा कडेन आमी विनंती करता की गांवाच्या हे मायनिंगान जे कितें दुश्परिणाम केल्ले आसा ते पुनर्स्थापन केल्या शिवाय कसल्याच प्रकारचें मायनिंग जें आसा तें मये गांवांत जावचें न्हू. भले ते कॉर्पोरेशन स्थापन करूं किंवा इतर कसली बाब आसूं, म्हणून ते हे रिस्टोरेशन जाल्या शिवाय कशाच प्रकारे मायनिंग त्यान फुडें मयेकार खपोवन घेवचे ना. एक म्हणजे आता आमचे सेक्रेटरी सकाराम पेडणेकरान हांच्यांनी डिटेल तुमकां सांगलेलें आसा. तुमकां एकच रिइटरेट करता हांव की टायम एंड अगेन आमी ऑथॉरिटीक अप्रोच करीत आसलेले, पूण ऑथॉरिटीन आमकां मयेकारांक गोंयच्या लोकांक ग्रांटेड धरले गेले. कायद्याचो भंय दाखोवन तांकां चेपपाक प्रयत्न केलो, बट तशें जालें ना. हे कायद्याचें राज्य आसा हे परत एकदां सिद्ध जालें आनी आमचें जें म्हणणें आसा तें माननीय उच्च न्यायालयान उखलून धरलें आसा आनी म्हणून आमकां स्टे मेळ्ळी. आतां आमी डे बिफोर येस्टरडे आमी पळयता की गव्हर्मेंटान सगळे लीज हँड ओवर करच्यो म्हणून एक सर्कुलर नोटिफिकेशन काडलां लीज प्रायवेट ओनरा कडल्यान. जे प्रायवेट कंपनीचे लिजीस आसा तांकां बाय 6 जून गव्हर्मेंटाक ट्रान्सफर कर म्हणटा. तशें जर पळोवंक वयशा जाल्यार आतां ऑप्शन जर जातलो जाल्यार ब्लॉक जावचें पडटलें. ब्लॉक करतलो जाल्यार थोड्यो मायनींग क्लब केल्यो वयतल्यो. सो तो फाल्यां जर सकाळीं असो प्रसंग येयलो आनी बिचोले तालुक्याच्यो मया शिरगांव ह्यो जर एकच ब्लॉक जालो जाल्यार आमचो डिमांड आसतलो की प्राधान्य जें आसा तें आमच्या स्थानीक कामगारांक, स्थानीक ट्रकवाले, स्थानीक मशीनवाले हांकांच घेवचें पडटलें. हेजी तरतूद करूनच सरकारान ऑप्शन प्रोसेस स्टार्ट करचो. फाल्यां जर तो ब्लॉक ऑप्शन जालो आनी भायले जर कोण येवन थंय ऑपरेट करपाक लागले तें आमी लोक केन्नाच सहन करचे ना. कित्याक काय म्हटल्यार आयज पर्यंत मयान कितलींशींच वर्सां सांगलें तशें मायनींग जालें, पूण मयेकारांक कितें मेळ्ळें? मये बिचोले लामगांव बिचोले तालुक्याक कितें मेळ्ळें हो एक प्रश्नचिन्ह आसा. ज्या मिनेरांनी कितलोसोच खण वेवसाय बिचोलेन केलो तेंचे कॉलेजीस तेंचे बाकीचे इन्स्टिट्यूट पणजेन जाले, बट बिचोलेन जावना. आयज आमचे कडेन बरो हेल्थ इन्फ्रास्ट्रक्चर ना. खरो म्हटल्यार हो पयसोच आसलो तर कितलीशीच रॉयल्टी गव्हर्मेंटान जोडली. तसोच सर्टन पार्ट आमच्या मयेच्या जनतेक किंवा बिचोलेच्या जनतेक मेळपा जाय आशिल्लो ते आयज पर्यंत जालें ना. आतां तरी ऑप्शन ब्लॉक करच्या टायमार हे सगळे तरतूद करच्यो आनी जो कोण ब्लॉक घेता ताका हे सगळे इन रिटर्न पयलींच कन्सेंटान घालून तो एग्री जाता जाल्यार कोणाक तो ब्लॉक दिवचो, ना जाल्यार दिल्यार फाल्यां परत एकदां आमकां अशें आंदोलन करून सगळें स्टॉप करचें पडटलें. फक्त स्टेट रेवेन्यू जोडटा म्हणून आमकां ते लोकांक धूल खावपाक दिवपाचो ना गव्हर्मेंटान. आमचे जे रायट्स आसात, आमच्या हाताक काम जाय. आयज मायनिंगे खातीर अनएम्प्लॉयमेंट जाला, ट्रकवाले बेकार आसा, आमकां तेंची चिंता आसा. सस्टेनेबल मायनिंग कितें करता न्ही ताका आमचो सदांच सपोर्ट आसतलो. लोकांच्या विरोधान वचून जर कोण मायनिंग करपाक जर गेलो जाल्यार सदांच आमचो ताका विरोध आसतलो. थँक्यू. चल ना सेम
ओके थँक्यू. तुमचे सगळे सहकार्य टाइम टू टाइम मिळतात त्याबद्दल धन्यवाद तुमचा.